रिनोव्हेट केल्या मार्केटाने उक्तावण झाला. जिल्हा मालेगाव संघटना मडगावची नगराध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका प्रभुदेसाई, एचजीबीएचे अध्यक्ष डॉक्टर रेणुका दसिनवास, निर्मत सेक्रेटरी अशोक कुमार, यांसगळे वांगडी अंकित प्रभुदेसाई, रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष प्रशांत नाईक, मडगाव नगरपालिकेचे सगळे नगरसेवक, respected members sitting on the dais, brief हातून explain करपाक about कशें आमी हे market renovate करपाक केलें is vision तयार जालें when honorable minister visited Dera market in Dubai and he requested to understand कितें आमकां change करपाक शकतात और तो concept आमी गोंयान कसो हाडपाक शकतात आनी नॉट नेसेसरिली कॉपी करून हांगा हाडपाक पूण इन्स्पिरेशन घेवन आमचें गोंय कशें आमी तातूंत दाखोवपाक शकतात. मोस्ट इम्पॉर्टंट फीचर तें आमी घालपाक ट्राय केलो वॉज द स्टेनलेस स्टील फिश टेंट्स वीच हायजिना खातीर बरें आनी क्लिनिंगाकूय खातीर बरें. अनदर इम्पॉर्टंट थिंग इज इन्सुलेटेड फिश बॉक्सेस ईच वेंडरांक प्रोवायड केला. दुसरें फ्लोरिंग आमचे एंटी स्किड इजी टू क्लीन आनी मॉप करपाक विथ अ सिंपल वायपर हो यूज केलें. आमचो गोवन लूक दिवपा खातीर एक्सटर्नली आनी इंटर्नली आजुलेजोस आमचे स्क्रीन प्रिंटेड गोवन आजुलेजोस आर बीइंग यूज्ड. द सिलिंगाक आमी स्पेशल गोवन हेरिटेज पॅटर्न इलस्ट्रेशन तयार केलें वीच प्रिंट मिडियाचे हातून आमी स्टिक केले तातूंत. पॉप्युलर सोशल मिडियाचेर जे हें करतात की दे आर टायल्स, दे आर नॉट टायल्स, दे आर प्रिंटेड मिडिया वीच प्रॉबली डावन द लेन अनदर डेकेड कुड बी चेंज्ड एंड put up with some other pattern. Another important thing was amchi rain water drainage and the surface dirty surface drain was completely combined ani normal stain water drains and connect jatale. This is what we separated ani stainless steel drains for the surface drainage which are directly connected to our sewage chambers, and rainwater drains are directly connected to the storm water drains. This was one of the most important feature that we incorporated. The other most important thing was the lighting, which GSIDC helped us out with. Normal tube lights replace करून LED lights घाल्यो. आणि एक important aspect म्हणल्यार आमची ventilation जे वयर आशिल्लें तें completely कळमेल्लें आनी maintain करपाक खूब त्रास जातालो. सो तें आमी replace केलें concrete jalis घालून which completely ताका दुसरो look दिता. अशें टोटल हे जॉइन करून आमी इव्स बोर्ड आमची सुंदर पट्टी जी म्हणटात आमी गोंयच्या घरान आसता ती यूज केल्या एक्सटर्नली, आनी एक्सटर्नली यूज कलर ऑल्सो आमी तो कोबाल्ट ब्लू केला विच इज अ गोवन कलर. आनी हे सगळें हें करून ट्राय टू गिव इट अ कंप्लीट गोवन लूक. I thank our minister to go about and एक vision तयार केलें and got it into reality. इतलें बरो मार्केट केला. टायल्स बी फिटिंग सिस्टम, उदक गटर ड्रेन, वॉटर ट्रे सिस्टम, उदक देवपाची सिस्टम बरें उडयलां. डिस्प्ले लोकांक बरी दिसपाक बरें ट्रे सिस्टम पार्टिशन करून दवरल्या दुबायच्या भाशेन. आनी सिस्टम उदकाची गटर बी बरें केल्या. वयल्या गटरान बी वास येतालो सारको, आनी खूंय वास येता तो बी आमकांय कळनालो कित्याक आमी तितून आसताले. आतां लोकांक वास बी येवपाना. लायक एन एसी मार्केट तुमच्यान येवन वचोन सगळ्या ड्राय मार्केटाचे भाशेन नुस्तें घेवन वचोंक जाता. आनी लोकांक बरी सर्वीस दिवपाक आमी चिंतलां. बरी सर्वीस दितले, पॅसेंजर कोण बसचे ना. आनी पॅसेंजर बसता जाल्यार आमी सेक्युरिटी बी दवरूंक लायल्या. आनी सेक्युरिटी ऑफिसरांनी भितर काड म्हणटले. आनी पॅसेज ड्राय आसतली. सगळें गटर सिस्टम चॅक केल्या बरी आहा. गटर सिस्टम, लायट सिस्टम, गेट सगळें तेणी रिनोवेट केल्या. आनी हें सगळें आमकां विजय सरदेसायान करून दिलां. आमी ताका हॉरेस शाबासकी दिता.
की त्याने असं मार्केट आमकां करून दिलो तुमकां बरी सुविधा दितले चोवपाक येवपाक आनी आमंत्रण करता सगळ्या लोकांक बी बरें नुस्तें व्हरपाक तुमी येवचें गोंयकारांक आमी गोंयकार उबे आहा म्हण तुमकां आनी आमकांय गोंयकारांक तुमी बिजनस दिवचें. आज ही एक सुंदर वास्तू तुमच्या मुखार आसा. म्हाका दिसता कोणेच हें इमॅजीन करूं नाशिल्लें की कोणाकय ताजी एक कल्पनाय नाशिल्ली की अशे तरेचें जी आमी पयलीं पळयतालीं एक म्हयनोभर पयलीं सुद्दां आमकां जें दिश्टी पडटालें उदकांत सगळीं जाणां साडयो वयर काडून पांयाचेर आपली कालसांवां फोल्ड करून अशें करून हांगा फिश म्हणजे मार्केटिंगाक येताले सगळे पांय ओले जातात बुरशे म्हणून म्हणटाले. ती एक आतां तुमच्या मुखार एक इतली सुंदर वास्तू तयार जाल्या आणि ही तयार जाल्या ती फक्त एका मनशाच्या कल्पनेमुळे एका मनशाच्या विजना खातीर एका मनशाचो एक हेखेखोरपणा एका मनशाचो एक अट्टहास की हें आमी करून दाखोवपाक शकतात म्हणून आणि तो म्हणजे आमचो लिडर विजयबाब सरदेसाय. फ्रेंड्स, एक कोंकणीक म्हण आसा सोदल्यार मेळटा केल्यार जाता म्हणून. तर सोदल्यार मेळटा हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. विजय बाबा सारको एक मनीस जो बरें वाचपी जगभर भोंवपी आनी सगळें पळोवपी पूण ते फक्त पळोवन ती नॉलेज आपले पुरतीच दवरना. जी वास्तू ताणें जें काम ताणें हातांत घेतलां तें साकार करून दाखोवप हें म्हाका दिसता ताजो सगळ्यां मोठो गूण. आनी तो सगळो जो पळय डिवेलॉपमेंट आसा तो कितें फक्त मोठ्या मनशां खातीर न्ही की बारीकांतल्या बारीक मनशां खातीर सुद्दां तो डिवेलॉपमेंटाचो ताका डिवेलॉपमेंटाचो आदार जावचो तांकां तें बरें जावचें तांचें आयुश्य तांचो धंदो सुरळीत जावचो ह्या दृश्टीचो विकास करपी हो म्हणजे विजयबाब सरदेसाय. म्हाका दिसता इतलो सुंदर विकास इतलो सुंदर डिवेलॉपमेंट फक्त एकाच मनशा खातीर जावपाक फावो जाला आणि तो म्हणजे विजयबाब सरदेसाय. परत एकदा मना पासून तांचें अभिनंदन करता. गोंय सरकाराचें अभिनंदन करता. मुख्यमंत्री मनोहरबाब पर्रीकराचें अभिनंदन करता आनी तांकां बरें आरोग्य मेळचें अशे तरेन एक प्रार्थना करतात. देखून आज फातोड्याच्या गांवांत तुवें खूब काम केलां म्हाका खबर आहा. मडगोय शहरांत मुखार वच आनी आमकां थोडे म्हणाले म्हणटा आमी आखो तयार तेची प्रॉब्लेम कांय ना. पूण एकूच मागता हांव विजयाक जी तुजी भलायकी मातशें बरी सांबाळ. भलायकी सांबाळ दिसभर काम करूं नाका. दिसभर तरी काम केल्यार जायत मनीस तुमगे दुयेंत जायत आहाय आनी मनीस दुयेंत जावपा जायना. देखून मागता सगळ्या लोकांच्या नात्यान शाबासकी दिवपाक विजयाक हें बरें मार्केट केलां आनी एक ताका हांव शाबासकी दितां कित्याक नुस्तें कातरपाक त्या हाटी वयना. ते पासून हांव मागतां जे होलसेल जे मार्केट बांदतलो तें बरें नेटान बांदतलो आनी 2 उतरां सांगून म्हाका हो एकार दिला म्हणून कालदान सगळ्यांक ते बरोबर म्हणटा. इनोवेटेड केल्ल्या मार्केटाचें उद्घाटन जाता ताजे बद्दल सगळ्या मडगांवकारांचें अभिनंदन करता. कारण 17 वर्सां पयलीं हें मार्केट शिफ्ट जाल्लें तेव्हा हांवूच मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी आयज परत एकदां लीप मार्केट तुमकां मेळटा. नवें मार्केट आमी केल्या नंतर हांव सगळ्यांक पयलीं एक गजाल मुद्दम सांगूंक सोदता लक्षांत हाडून दिवंक सोदता की हें मार्केट लीप दवरपाची जबाबदारी आमचीच आसा. आनी हें मार्केट लीप उरतलें जाल्यार स्वच्छ भारत जी येवजण आसा तातूंतल्यान प्लास्टीकच्यो पोतयो हे सगळे आमी हेवटेन तेवटेन उडयता त्या गजाली पासून आमी सुटकारो प्राप्त करूंक जाय. आयच्या दिसा तुमचें अभिनंदन करता आसतना इतलेंच सांगूंक सोदता की बाकीचे भाग जे आसा मार्केटाचे ते सुद्दां आमी घेवपाक सांगलेले आसा आनी येणाऱ्या दिसांनी त्या हाजेर सुद्दां एक बरें डेवलॉपमेंट मडगांवकारांक पळोवपाक मेळटलें. आनी म्हाका स्वता पर्सनली येवपाक शक्य नासल्या बद्दल हांव तुमचे दिलगिरी व्यक्त करता. आयच्या दिसा बरी खोश भोगता की आमी जें कितें मनान घेतिल्लें तें एक 6 म्हयन्यान आमी करूंक पावल्या. खूब जाण डिवेलॉपमेंटाचें उलयतात. डिवेलॉपमेंट म्हणटा तो करून दाखोवंक दिसूंक जाय आनी तो करून दाखोवंक आमकां मेळ्ळा. आनी तो एक्झॅक्टली 17 वर्सां 17व्या एनिवर्सरीक म्हळ्यार 17 वर्सां पयलीं हे मार्केटान आमचे नुस्तेकार भाव भयण भितर सरिल्ले. एक्झॅक्टली 17 वर्सां नंतर आमी एक तांकां रिनोवेटेड मार्केट जें एक इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचें आहा तें मार्केट आमी तांकां दिवंक पावतात म्हणून चड खोस भोगता. आनी ताजे खातीर सगळ्या गोंयकारांक सगळ्यांक तुमी जे हांगा आयल्या तांकां सगळ्यांक परबी दिता. आज प्रशांतान सांगलें की आमी एक दीस दुबय गेल्ले म्हणून.
आतां दुबय गेल्ले प्रायवेट विजिटाचेर कितें रे तें हें बी ना RTI बी घाल्यार जाता ती गव्हर्मेंटाक उस्तार वचूंक नासले प्रायवेट विजिटाचेर दुबय गेल्ले थंय आमकां ताणें म्हणलें की बाबा मार्केट असलें गोंयांत तुज्यान करूंक जाता येवन पळय हें गोंयांत जावचें ना म्हणून आनी असले जे आमकां सांगपी आशिल्ले आमकां जे इनवायट करपी आशिल्ले तांकांय खात्री आसली की हें जावचें ना आनी हे सगळे राजकारणी येतात दुबय खूब जाण राजकारणी वतात गोंयचे पॉलिटिशियन आज नाजाल्यार फाल्यां शेनवार आयतार दुबय वचपी लोक आसात पूण ते वतात ते उलयतात आनी मागीर कांय जायना आनी मागीर ते थंयच्यान बरयतात पळय हात कसो करता तो बरयतात मागीर ओगी म्हणशात आउटरेजिंग द मॉडेस्टी म्हणून अशेंच आहा तें हांव अशेंच म्हणटा मागीर थंयच्यान ते मागीर बरयतात कितें बरयतात की गोंया हें केन्नाच जावंक पावचें ना म्हणून आतां हें आमी वी वॉन्टेड टू प्रूव देम रॉंग की अशें गोंया कित्याक जावंक शकना आनी आमी हें करून दाखयलेलें आहा आतां चर्चिलान आतां म्हणलें की 97,600 रुपया तुवें ताका चार्ज केल्या ते 97,600 रुपया हांवें चार्ज करूंक ना हे ओरिजिनल 2001 तांकां चार्ज आशिल्ली फॉर ईच स्टॉल हो रेट आमी करूंक ना आमी 1 रुपया तांकां एक्स्ट्रा लायनात आज जे हें करूंक आमी 2 कोटी रुपया मोडल्या ताजेर 1 रुपया आमी नुस्तेकार भाव भयण्यांक चार्ज करनात सरकार अशें चिंतता की फॅसिलिटी दिवप ही फॅसिलिटी कोणा खातीर फक्त नुस्तेकारा खातीर फॅसिलिटी न्ही ही गोंयच्या लोकां खातीर साश्टीकारा खातीर फॅसिलिटी आमी जेन्ना आमी म्हणटात की नुस्तें हें पार्ट ऑफ अवर स्टेपल डायट तें स्टेपल डायट आमी एक बरें हायजिनीक जाग्यार विकतें घेवंक आमकां मेळप आनी तें करून दिवप हें सरकाराचें कर्तव्य जाता आनी तें आमी केल्लें आहा सो दीस फॅसिलिटी इज नॉट ओन्ली फॉर द फिशरमॅन इट इज फॉर अवर साश्टीकार्स आनी आमी साश्टीकार कित्याक फामाद आहा आमी साश्टीकार फामाद आहा कित्याक आमी सोशली आनी पॉलिटिकली कॉन्शियस आमचे भितर NGO चड आहात आमी कितेंय मातशें चुकलें जाल्यार आमी जागृताय आहा आमी उठ्ठात उठूंक जाय हें सगळें जावपाक जाय हाजे खातीर साश्टीकार आमी फामाद पूण आज आमचे फुडें एक चॅलेंज आहा की आमी जितले सोशली आनी पॉलिटिकली कॉन्शियस आहात तितलेच आमकां सिवीक सेन्स आसा काय ना हो एक प्रूव करपाक आमकां साश्टीकारांक एक ऑपॉर्च्युनिटी आहा सो आतां परती ती स्टोरी आमी गेले दुबय देरा तें फीश मार्केट आमी पळयलें आनी पळयतकर हांगा तशेंच करचें हाजे खातीर येवन आमी हांगा एक मिटींग घेतली मिटींग घेतना फेलिक्सान बी एक सांगलें की आमकां एक मेजर प्रॉब्लेम आहा प्रॉब्लेम कितें पयलीं सगळे नुस्तेकार पॅसेज सगळी ब्लॉक करून बसताले हांवें तांकां सांगलें तुमी फाटल्यान सरा फाटल्यान जर तुमी सरले जाल्यार आमी हें सगळें करतात ते म्हणाले तें एक जालें ताजे बरोबर आनी एक प्रॉब्लेम आहा की होलसेल फीश मार्केटान रिटेल सेल जाता म्हणून आनी मागीर रिटेल आनी मार्केट घालून कितें फायदो ऑलरेडी होलसेलान तुमी रिटेल जर विकतात तर तें तुवें बंद करचें पडटलें म्हणून सो दोनूय प्रॉब्लेम आमी हातान बरोबर घेतले आज आमी होलसेल फीश मार्केट जें बांदता थंय 100% गोंयकारांक पयलें स्थान आसतलेंच चर्चिलान भिवपाची गरज ना ते आसतलेच पूण ताजे बरोबर रिटेल सेल कोणाकूच करपाक मेळचें ना होलसेल मार्केट म्हणटा होलसेल मार्केट आसतलें आनी रिटेल मार्केट म्हणटा रिटेल मार्केट आसतलें आनी रिटेल मार्केटानूय थोडे कायदे आसतले हे कायद्याचेर कॉम्प्रमायज जावचो ना गोंयचे जनतेचे ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा हांव हें उलोवंक सोदतां की आमकां रायट आहा आमी हिंदू कितें म्हणटात की अन्न हे परब्रह्म म्हणून म्हळ्यार कितें जेवण म्हणटा तें देवा परस व्हडलें आमकां तें बरें निवळ लीप जाग्यार घेवप न्ही हो आमकां चान्स मेळूंक जायना हो आज आमकां जेन्ना सरकार चान्स दिता ताजेर कॉम्प्रमायज हायजिनाचेर आमी कशेंच करचे ना हायजीन म्हणटा ताजेर कॉम्प्रमायज जावचें ना आज सगळें कितें एलाव करूं येता चर्चिल म्हणटा 75 रुपीज नाका 50 रुपया कर बरें आहा ते 50 रुपया आज ते 10 रुपया दितात हां कितें रे फेलिक्स आज नुस्तेकार भितर बसपाक 10 रुपयाच दिता आनी अजून मेरेन 50 रुपया आमी करूंक ना आमचो विचार असो आहा की ते 10 रुपया दवरतले म्हणून 50 रुपया करना 10 रुपया दवरता आनी ताजे खातीर दुसरे PDAचे एसेट्स आमी मॉनिटायज करून ते तितल्याच तांकां दवरता पूण तांणी निवळसाण राखची पडटली
निवळसाण जर राखली ना जाल्यार आमी तांचेर एक्शन घेतले. ताजे खातीर थंय CCTV बसयल्लो आहा आनी CCTV मॉनिटर करपाक एक सुपरवायझराक जॉब दिल्लो आहा. थंय सेक्युरिटी सर्वीस तांकां एक काम दिल्लें आहा. थंय क्लिनींग सर्वीस आसतली. 7-7 दिसांनी सगळें निकळावन ते एअर हातून क्लीन करप, सायंटिफिकली क्लीन करप, असली फॅसिलिटी आसतली. हाका सगळ्याक पयशे लागता भावनो. हे सगळे पयशे आमी आनी कितें जागो आमचो रेंट आउट करून आनी कितें करून आमी हे मॉनिटायज करतात. नुस्तेकारांचेर पे धाडना आमी. नुस्तेकार 10 रुपया दिताले ते 10 रुपयाच दवर चल. पूण पयलींचे जे पयशे दिवपाक जाय हे तुमी केन्ना तरी दिवंक जाय. हे पयशे 17 वर्सां पयलीं दिवपाचे आहले, आतां न्ही. आतां आमी 1 रुपया एक्स्ट्रा लायना कोणाक. आनी हे जे 17 वर्सां पयलीं पयशे दिवपाचे आशिल्ले, थोडे नुस्तेकार भाव म्हजे म्हऱ्यान आयले ते म्हणून आमच्यान जायना दिवपाक. आमी थोडे तेंपान दितात. हांवें म्हणलें 1 म्हयन्यान दिया. ते म्हळ्यार ना 6 म्हयन्यान म्हणून. 6 म्हयन्यान ओके म्हणलें. मागीर म्हळ्यार 6 म्हयन्यान जायना 1 वर्स दी आमकां. आज आमी 1 वर्स एग्री जाल्ले आहा. 1 वर्सान तुमी हे 97,000 पसून दिले आता, पूण एक एफिडेवीट दिवचे पडटले. एफिडेवीट की 1 वर्सान आमी दिता म्हणून. आनी जर दिवपाक पावले ना जाल्यार ताजेर मागीर PDA कितें ती एक्शन घेवपाची घेतले. कित्याक दुसरे लोकूय भायर आहात, ते म्हणटा आमकांय चान्स पडूंक जाय. सो एक कायदो म्हणटा सगळ्यांक एक समान कायद्याचेर आमी कोणाकूच फर्स्ट अमॉंगस्ट इक्वल्स करनासतना हें बरें मार्केट आमी लोकांक आज डेडिकेट करतात. गोंयकारांक आमी कमिशन केल्लें आहा एक बरें मार्केट. आतां हे मार्केटान जेन्ना आमी मार्केट करताले तेन्ना अशेंच आमी उलयतना हो आमचो बाब अंकीत तो बायलेक घेवन तो दुबय गेल्लो. तोय आपले प्रायवेट विजिटाचेर गेल्लो. सो ताका आमी फोनार सांगलें अंकीत तूं मातसो वचून फीश मार्केट पळय म्हणून. तो म्हणलो फीश मार्केटशें कित्याक आपूण वेकेशनाक आयला मरे, नुस्तें घेतलो खंय आनी आपूण करतलो खंय, रांदपाक बी कोण ना म्हणून, आपूण हॉटेलान रावता म्हणून. हांवें म्हणलें तें न्ही, तूं मार्केट पळय. आनी म्हणलें म्हाका सांग की तुज्यान असलेंच हांगा करूं येता. तो आर्किटेक्ट आहा आनी तो PDAचो मेंबर आहा. आज ताणें हे जे सगळे आर्किटेक्ट फीज 1 रुपया लावंक ना ताणें, फुकट काम केल्लें आहा. ताका तुमी चड ताळयो मारपाची गरज आहा. सो ताणें वचून दुबयचें मार्केट पॉश आसतलें पूण ते मार्केटाक कॅरेक्टर ना. आमच्या मार्केटाक कॅरेक्टर आहा. आमचें गोंयकारपण हे मार्केटान दिसता. ताका एक हेरिटेज लूक दिल्लो आहा ताणें. हो हेरिटेज लूक म्हणटा तो आमचे पक्षाचे पॉलिटिकल आयडियोलॉजीन बसता. गोंयकार गोंयकारपण जे म्हणटा आमी ते तातूंत बसता ते. आनी ताका एक लूक जो आहा तातूंत दिसता की एक गोंयांत आपूण पावलो म्हणून. आनी म्हाका खात्री आहा की आमी साश्टीकारांनी जर हें मार्केट बरें मेंटेन केलें जाल्यार देशांतलें सगळ्यान बेस्ट रिटेल मार्केट हें केन्नाय तरी केन्ना कोण तरी ताजेर एक हें डॉक्युमेंटरी करतलोच. एक बरो चॅनल करतलो फिक्स करनासतना. अनबायस्ड जर एसेसमेंट जालो जाल्यार कोणूय म्हणटलो की बाबा अशें मार्केट आसूंक जाय म्हणून. हें करपा खातीर आमचे कडेन चॅलेंज आहा. चॅलेंज कितें आहा की सगळे लोक प्रतिनिधी जे आहा ताणें हांगा लोकां भितर अवेरनेस हाडूंक जाय. अवेरनेस कितें की हें आज एक जाल्लें आहा. आत्तां पर्रीकाराचें भाशण तुमी आयकलें. कितें कितें म्हणटा तो तातूंत की फुडलेंय जें कितें आहा तेंय आमी घेवपाक तयार आहा म्हणून. तें घेवपाक म्हजे कडेन पयशे ना, PDA कडेन पयशे ना. ताजे खातीर आमी GSIDCक वयर काडीत आहात. कितले जाणांनी संदीप चडणेकाराचें नांव पडते पडते घेतलें. आमी ताका पंप मारीत आहात. पंप कित्याक मारतात की हें जालां तेंच वेजिटेबल मार्केटान जावंक जाय, हें जालां तेंच चिकन मार्केटान जावंक जाय, हें जालां तेंच सुकें विकता थंय जावंक जाय, बीफ आहा थंय जावंक जाय, मटन आहा थंय जावंक जाय. हें सगळें आमी एक बरो आधुनीक कॉम्प्लेक्स विथ गोवन कॅरेक्टर हें करपाक आमकां GSIDCचो आदार जाय. आनी सरकार आदार करपाक तयार आहा. मुख्यमंत्र्यान आज आपल्या भाशणान सांगिल्लें आहा. आनी हें जर जातलें जाल्यार लोकप्रतिनिधीन हें सांगपाची गरज आहा. म्हाका आज वायट दिसता की काँग्रेसीचे सगळे आमदारांक इनवायट केल्ले, एकलोय आमदार हांगा ना. हें कितें? काल म्हाका एकलो आदलो मुखेलमंत्री मेळ्ळो, एक मुस्लीम एक शादीक, खूब जाण हांगा आसतले ते शादीक आशिल्ले. म्हाका म्हणलो अरे आय कांट कम फॉर युअर फंक्शन टुमोरो आहा म्हणून. तो मार्टीन म्हणून आमकां एक फ्रेंड आहा ते, तो थंयच आशिल्लो पळय. तो म्हणलो इट्स नॉट टुमोरो, इट इज डे आफ्टर म्हणून. तो म्हणलो वॉट टू टेल यू, 20 years आय हॅव नॉट गॉन टू द फीश मार्केट. तूं कळ्ळें कितें तें?
हे आमदार 20 वर्सां नुस्तें घेवंक ना. हांकां नुस्तें घरा येता. आमच्या हल्ल्यात ते नुस्तें येवन विकते घेतात. हांकां कांय लागूंक ना. नुस्तें म्हणटा थंय गोंयकारांचें काळीज आहा. पोटूच ना, काळीजूय आहा. आनी तें कळपाची गरज आहा. आज जो सगळ्यात व्हडलो पक्ष साश्टीकारांनी मत मारला, हे पक्षाक खबर ना की अशी फॅसिलिटी जी आमी दितात तातूंत सहभाग जावपाची गरज आहा. चर्चिलान म्हणलें गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. कंटिन्युअस प्रोसेस जाल्यार आज कित्याक ना तुमी? कितें जालें? नुस्तें घेवचें ना? चर्चिलाक वालोर तो काँग्रेसीक सपोर्ट बी करता, तो पर्रीकाराकूय करता तो, पूण ताणें येवन दाखयल्लें आहा तो खरो गोंयकार म्हणून. गोंयकार जर तूं जाल्यार असल्या हातूंत तुवें पार्टिसिपेट जावपाची गरज आहा. बॉयकॉट करून जायना. नुस्तें खावपाची बॉयकॉट करतले? फाल्यांच्यान बंद करतले? सांगा मरे चल की आमी बॉयकॉट करता म्हणून. फाल्यांच्यान नुस्तेंच खायना म्हणून. कित्याक विजयान नुस्तें मागीर हें नुस्त्याचें मार्केट मातशें बरें केलें. सो अशें खूब जाता. आनी अशें जावचे पयलीं कंट्रोवर्सी खूब जातात. आमी जेन्ना फातोर्डा पुलीस स्टेशन म्हणटा तें इनॉग्रेट केलें, धपक्याक पयलीं कंप्लेंटूच म्हजेर घाली. चल कंप्लेंट घालतकीर कितें जालें की फीश येदें पुलीस स्टेशन इनॉग्रेट जावपाची न्यूज थंयच उरली. फर्स्ट कंप्लेंट ऑन विजय सरदेसाय ती न्यूज जाली. मागीर ते कंप्लेंटीचें मागीर कितें जावं 2 दिसांनी ती कंप्लेंट भायर पडली. तशें हाजेर एक कंप्लेंट करपाक सोदताले पयलींच. कित्याक हें बरें जाता तें हांकां हे दोळे फुटके जाल्ले आहा. आनी हे दोळे फुटकेपणां गोंयच्या राजकारणान येवंक जायना. पॉलिटिकली सोशली कॉन्शियस NGO आहात, सगळे आसपाक जाय, पूण दोळे फुटकेपणां आसून फावना. जें बरें तें बरें. आनी तें हें सगळें बरेंच म्हणना हांव. हातून रेणुकान सांगिल्लें आहा आपल्या भाशणान की हिकप्स, इनिशियल टिथींग प्रॉब्लेम्स आसतलेच. हो जो सिग्नल जो घालो तातूंतय टिथींग प्रॉब्लेम आसले. ट्रॅफिक चड जॅम जावपाक लागलें घालतकर. मागीर ताजेर आमी उपाय काडलो. तसो हाजेरूय उपाय काडया मरे. सगळे एकवटान आमी उपाय काडपा खातीर आहा. हो मायंडसेट, हो पॉझिटिव्ह मायंडसेट आमी घेवपाची तकलेन गरज आहा. हो आज मायंडसेट तुका दिश्टी पडना. आज तुका कितें जाता, फेसबुकाचेर कोण तरी घालता पेटयता, सोशल मिडियाचेर सगळ्याक पेटयता. मागीर कोण तरी कंप्लेन करता. कंप्लेन करतकर मागीर कितें जाता, मागीर फेसबूक, सोशल मिडिया सगळी ठप्प बंद जाता. बंद जातकर आज पेपरार न्यूज आयिल्ली आहा, 3 जाण मागतात टायम जाय म्हणून आमकां, आज येवंक मेळना, आयतारा पुलीस स्टेशनार येवंक जायना म्हणून. आज त्रास जाल्ले आहा आमकां. हे कितेंय करतात आनी मागीर लास्टाक बाई म्हऱ्यान पावतात आनी ते बाईक त्रासान घालतात. अशें जाल्लें आहा हातूनय बी. फातोर्डा मतदारसंघान एक जॉयंट व्हेंचर आहा. हांव म्हजे इलेक्शन भाशणांनी सदांच सांगतालो. जॉयंट व्हेंचराची एक स्टोरी सांगतालो. A+B+C = D म्हणून. तें आतां कितें तें पडटें म्हाका सांगपाक नाका, कित्याक इलेक्शन जावन गेलें. आज आमी जिखल्यात आनी जिखतकर आमी कितें करूंक आयल्या तो आमी रोड मॅप घेवन फुडें वचपाची गरज आहा. तांचे फाटल्यान लागप हें हातून आमकांय टायम ना. फाटल्यान लागले जाल्यार खूब जाण भितर पडटात आनी सगळे पक्षाचे पडटात. आमचे बरोबर आशिल्ल्याय पक्षाचे पडटात. आनी म्हाका तें पडिल्लें नाका, म्हाका तें एम्बेरेसमेंट नाका कोणाकूच भितर घालपाक. आज एक बरो दीस, बरे दिसाक आमी एक बरें काम केल्लें आहा. तातूंत कोणाचें आमकां श्राप नाका आनी कोणाक आमकां दुखणेंय नाका तेंचें. हांव दुर्गादास कामती कडेन मागतां, ताणें ती कंप्लेन फायल केल्ली. ती कंप्लेन पसून ताणें विड्रॉ करची, कित्याक गुन्यांव बोगस म्हणून हांकां भोगसुया आमी. कंप्लेंटूय नाका, पूण एक सगळ्यांनी एक्टिविस्टांनी हे जे कोण घालतात आनी तकलेन धरपाची एक गरज आहा की पासियेंस म्हणटा ताका पसून लिमीट आहा. आज हांव सारको गांधीगिरी करता ही, पूण ताकाय एक लिमीट आहा. एक दीस अशें जावंक शकता की तें लिमीटूय वचूंक शकता आमचें, आनी तें वचूंक दिवचें न्ही. ताजे बरोबर आमी सगळ्यांनी बरोबर काम करुया. हें चड गरजेचें इतल्याच खातीर कित्याक आमी फातोर्डान हें खूब पळयलां. इलेक्शनाचे पयले राती म्हजेर CD वाटिल्ल्यो. वाटतना लोकांनी तांकां धरले तातूंत एकलो धांवन गेलो शेतांतल्यान. तो धांवन गेलो तो आज एक पेपराचो चीफ रिपोर्टर जाल्लो आहा खंय. सो अशें पावतात. हे आतां चीफ रिपोर्टर जातकर कितें करतले तें पळय तूं. हे पेनाचे टेररिस्ट जातले. हे कितेंय करून उडोवपा आहा. अरे कोणाचें नांव जर बदनाम करतलो आनी जर तुका एक चान्स मेळ्ळा, तुका एक लिसेन्स मेळ्ळा, जर कार्त मेळ्ळा, तूं कार्ताच जातलो मरे. कार्ताच म्हळ्यार कितें, तूं कितेंय करूंक शकतलो, कोणाचेर कितेंय घालतलो. हांवें केन्नाच म्हज्या लायफान चिंतूंक ना की आउटरेजिंग अ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन म्हणटा म्हजेर येवपाक शकता म्हणून. आमचे बरोबर कितल्यो बायल्यो आहा.
म्हणजे बायलेची फ्रेंडां मिटींग बायलांच्या भानगडीन हांव चड ना दुसरें सगळें कितें केल्लें आहा बायलांच्या भानगडीन ना हें केन्नाच स्वप्नांत चिंतूंक ना हांवें हें म्हजेर येवंक शकता म्हणून पूण तें पसून आयलें 1-1.5 वर्सांनूच आमकां बरें स्ट्रॉंग केल्लें आहा सगळ्यांनी हें स्ट्रॉंग केल्या सगळ्यांनी आमची ज्यो चुक्यो काडल्या तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा मागता की सगळ्यांचो आमकां आदार जाय सगळ्यांचें आमकां सहकार्य जाय एक बरें मार्केट करून दाखोवया हें फक्त फातोर्डा आनी मडगांवा खातीर न्ही पर्रीकार पसून मातसो चुकला तो मडगांवकार म्हणटा ते साश्टीकारांचें तें सगळे साश्टीकार हांगा येवन नुस्तें घेतात सगळे साश्टीकारां खातीर ही फेसिलिटी आमी केल्ली आहा आनी म्हाका खात्री आहा की मनोहर पर्रीकार जे म्हणसर मुख्यमंत्री आहा तेन्ना आमकां हो मोस्ट फेवर्ड स्टेटस जो ताणें दिला तो मेळत रावतलो कित्याक हो म्हजे खातीर न्ही हें मार्केट करतना कोणें 1 रुपयाचें कोणें कमिशन खावंक ना थंय आमी दीस रात पर्सनल इंट्रस्ट घेवन राविल्ले आहा हांव रातचे 3 वरांचेर आयिल्लो आहा हो जो कॉन्ट्रॅक्टर रतीश म्हणून आहा ताका बावड्याक इतल्यो गाळयो पडल्या म्हजे कडच्यान त्यो गाळ्यां खातीरूय हांव माफी मागता आज ताका पूण ताणें केल्लें आहा ताणें एक डिले केल्ली आमी 18 जुनाक इनॉग्रेट करपाचे आसले मागीर तेन्नाच नुस्तेकार भाव भयण्यांनी एक रिक्वेस्ट केलो आमचे कडेन की आमी 25 तारखेक भितर सरले म्हणजे त्या दिसा करुया म्हणून पूण तातूंत तो सुटलो नाजाल्यार 18 तारखेक तो तयार नाशिल्लो म्हणटकच त्यो सगळ्यो ताका ज्यो आमी कितल्यो गाळयो मारल्या पॉलाक जितले आमी खाल्या मेंबर सेक्रेटरीक आमी इतले तापयल्या हे सगळ्यांची हांव आज माफी मागता आनी मागता की सगळ्यांनी एक आज टीम कशी करून आमी जें काम केलां तें अशेंच फुडें करचें हें मार्केटाची आयडिया आनी मार्केटाचें इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें आहा पूण दीस इज ओन्ली हाफ द वर्क डन प्रोजेक्ट जर सक्सेस जातलो जाल्यार ही निवळसाण ही लिपेज केन्नाय पळयली जाल्यार तशीच आसपा जाय म्हळ्यार कोणूय जर फाल्यां आयलो आनी व्हिडियो घेवन मारपाक लागलो आनी तातूंत कितें तरी डिफेक्ट सोदूंक गेलो जाल्यार ताका तो डिफेक्ट मेळूंक जायना आनी अशें जर आमी मेनटेन करूंक शकले जाल्यार आमी सगळे साश्टीकार जिखले आनी आमी फॉरवर्ड पावले फॉरवर्ड सगळे वचपाची गरजूच आहा साश्टीन चड फॉरवर्ड वचपाची गरज आहा कित्याक साश्टीकार आमदार नुस्तें पसून बॉयकॉट करूंक लागले हांकां सगळ्यांक घराय धाडपाची गरज आहा आनी ते आमी सुशेगाद करतात ताका टायम आहा ते आज उलोवपाचो दीस न्ही आज बरें नुस्तें खावया आज दाम बाबाचो दीस नुस्तें घेवं येता आमच्यान फाल्यां खावं येता सगळें करुया आज आमकां दाम बाबाचे कृपेन आमकां काल बरो एक सांजावूय जाल्लो आहा पावसूय बरो पडटा एग्रीकल्चर म्हणटा तें लोकल एग्रीकल्चर हे मार्केटान हाडूंक जाय ताजेरूय आमचो विचार आहा चोरीसकार जे आहात चोरीसकार म्हणटात की बाबा तूं आमचो गांव भाव म्हणून पूण आमकां हांगा स्थानूच ना म्हणून तांचेंय कितें तरी करूंक जाय हाजेर आमी 1 म्हयन्यान एक क्लियर कट प्लॅन करतले GSIDCक घेवन आमी फुडें डेव्हलपमेंट हातान घेतले हें सगळें करतना तुमचें सहकार्य आमकां मेळटलें अशें हांव आस बाळगितां